तशें बरोबर आसा पूण हाजें आमकां एक लक्षांत दवरपा जाय आनी 4 म्हयन्यांनी इलेक्शन्स आसा. सो इलेक्शन थोडे लोक आसतात की जे इलेक्शन्सा खातीरूच भायर सरतात. इलेक्शन्स आसता तेन्नाच भायर सरतात. सोशल सर्वीस करपा जाय जाल्यार पयलींय करपा जाता पूण थोड्या लोकांचें आसता प्रत्येक कडेन हांगाच न्ही सगळ्या कडेन आज तुमी पळयतात जाल्यार इलेक्शन्सा खातीर बोवाळ करपी लोक आसतात. आमकां कितें जाय आमकां सोल्युशन जाय न्ही. आमकां हांव चेअरपर्सन गेलो सोल्युशन घेवन गेल्लो सो ताका थंय सोडा आमी तांचेर चड डिस्कस करपाक सोदना पूण आमी जें कितें करपाक जाय तितल्योय गोश्टी तांकां रेक्टिफाय करून दितले. आमकां आनी एक गोश्ट लक्षांत दवरपा जाय जसो तो मार्केट आसा तो नुस्तेकारा खातीर आसा तसोच तो मार्केट आमच्या वास्कोकारा खातीरूय आसा. वास्कोकाराचो सगळो नागरीक हाकाय बी हांव जबाबदार आसा. हांव नुस्त्या फिशर वुमनाकूच जबाबदार ना. सो आमी जितलें तांच्या खातीर करपाक जाय आसलें तितलेंय केलां. मार्केट नोटिफाय कोणें केल्लें हाचे पयलीं कोणेंच करूं नासलें. आमी केलें म्हणजे म्युन्सिपालिटीक सांगून आमी नोटिफाय केलें. जो सगळो प्लॅन आशिल्लो तो तांकां आमी बरोबर घेवन दिसान दीस एक्सप्लेन करून धा विचारून आमी तो केल्लो आसा. मान्य म्हणजे आमकां तो प्रॉब्लेम थंय आयलो आनी आमी प्रॉब्लेम मान्य केलो. आमी जेन्ना प्रॉब्लेम मान्य करता तो जालो म्हणून जाल्यार ताजें रेक्टिफिकेशनूय आमी सुरवात केली. ताचे भितर पॉलिटिक्स करपाची गरज नाशिल्ली. हें जें आज थंय चालू आसा हें म्हाका दिसता टोटल पॉलिटिक्स चालू आसा. म्हणजे आमकां ती नुस्तेकारा पसून सांगता सर अशें उलयतात म्हणून की फाल्यां कितेंय तुमी करात आमी ऑब्जेक्शन हाडटले. सो तांची हेतूच तो आसा की कितेंय आमी केलें जाल्यार ऑब्जेक्शन हाडटले आनी हें आमकां 4 म्हयने दिसतले. पूण आमी जेन्ना सरकार म्हणून जेन्ना हें करता हांव एक आमदार म्हणून जेन्ना चिंतता तेन्ना तांचे बरोबर म्हजोय वास्कोचो लोक जो नुस्तें घेवपा वता तांचोय विचार म्हाका तितलोच करपाक जाय. फाल्यां ती स्लिपरी जावचें ना नाल्यार आनी कितें जावचें ना उदक पडपाना निसरून पडपाना हें म्हाका म्हज्याय लोकांचें चिंतपा जाय. आनी त्या खातीर हांव नुस्तेकारां कडेन अपील करतां की तुमचो प्रॉब्लेम आमी रेक्टिफाय करून दितले. ताजे बद्दल तुमी त्या लिडरांक सांगचें कितें हें करचें न्ही पॉलिटिक्स भितर हाडचें न्ही. आनी आमी जे रेक्टिफाय करून दितकूच तुमचीय थोडी जबाबदारी आसा. तुमकांच विचारून आमी ते बेजीन टायप केले. ताजे वयर सपोज तुमी ते प्लायवूड दवरले जाल्यार नॅचरली उदक फुडें पडटलें आनी फाटल्यान पडटलें. हें तूं कितलोय व्हडलो गटर केलो नाल्यार कितेंय केलें जाल्यार तें पडटलेंच. बरी सुविधा दिवप म्हणजे लोकां खातीर आनी नुस्तेकारां खातीर ही सरकाराची प्रायोरिटी आसा. पूण त्या खातीर तांणीय कॉपरेट करपाक जाय. तांकांय आमी थोड्यो गोश्टी सांगल्या आनी हांव तुमच्या माध्यमांतून सांगलें आमी तांचे जे पयलीं हें सगळें करपाक लिडर्स आशिल्ले तांकांय सांगलां की तुमी तांकां एक्सप्लेन करून सांगा तुमच्या इंजिनियरान की ते सपोज प्लायवूड वयर दवरलो ताचें सोल्युशन मेळचेंच ना केन्नाच मेळचें ना कित्याक उदक सगळें पडत रावतलें. सो त्या खातीर जे बेसीन दवरलां ताजेरूच कितें सोल्युशन आमकां मेळटा जाल्यार आमी पळयतले आनी जाता तितले बेगीन म्हणजे रेक्टिफिकेशन चालू आसा. म्हाका दिसता एक विकान थंय तें सुरू जातलें. हांव नुस्तेकारां कडेन रिक्वेस्ट करता म्हणजे जी भायर बसतात ते जातकूच आमी सगळें क्लीन करून म्युन्सिपालिटीनी म्हाका दिसता फाल्यां टेंडर ओपन जाता क्लिनलिनेसाचो. तो क्लिनिंगूय थंय डेली म्हणजे ऑन स्पॉट जातलें. म्हणून ताज्या खातीर सगळ्यांचें कॉपरेशन इज इम्पॉर्टंट. आज पॉलिटिक्सांतले 4 म्हयन्या मागीर इलेक्शन्स वतले म्हणून आमकां नुस्तेकारा बरोबर आनी आमच्या लोकांक बरी सेवा दिवपाची आमी प्रयत्न करता. ताच्या खातीर सगळ्यांनी कॉपरेट करचें आनी हो मार्केट परत एकदां आसा तसो बरो करून आमी जे दितले तांचो यूज करता.